2019 वर्साचो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार कोंकणी भाशेन बाल साहित्या खातीर राजश्री बांदोडकर हाका मेळ्ळा। चिटकुल्या चिंकीचे विशाल विश्व ह्या बाल साहित्य पुस्तका खातीर ताका पुरस्कार फावो जाला। RDX ब्युरो रिपोर्ट। म्हाका ह्या वर्साचो साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार मेळ्ळा न्ही, खरेंच बरें दिसता। ह्या पुस्तका खातीर मेळ्ळा तो चिटकुल्या चिंकीचे विशाल विश्व। आता बरें कित्याक दिसता काय म्हणल्यार खूब वर्सां जालीं हांव पुस्तकां बरयत आसा। भुरग्यां खातीर विज्ञान सोंप्या उतरांनी कोंकणींतल्यान घालपाचो म्हजो प्रयत्न चालूच आसा। तर पुस्तकां वेगवेगळ्या हाजेर हांवें म्हजो प्रयोग चालूच आशिल्ले। सुरवात करतना हांवें विज्ञान योगी म्हणून पुस्तक बरयलें। तातूंत हांवें भुरग्यां खातीर विज्ञानिका विशीं पूण तांचें ल्हानपण बालपण ताजेर स्ट्रेस केलो। म्हणजे हे गांवांतले जर भुरगे वाचतात जाल्यार तांकां कळूनय आशिल्लें की अशें न्ही की विज्ञानीक खूब इंटेलिजंटूच किंवा श्रीमंत घराण्याचेच ना, खूब त्रास घेवन ते वयर आयल्या। थोडे विज्ञानीक पेपर विकताले, थोडे आनी कितें, थोड्यांक आवय बापूय नाशिल्लो। अशा स्थितींच्यान येवन पसून ते कितें तरी करूंक शकले। हे सगळे विचार म्हाका भुरग्यांच्या तकलेन घालपाक जाय आशिल्ले। जी मनशां जे दुसऱ्यो मुयो एकाच वटेन वता, आपणाक तशें करपाचें ना। आपणाक कितें तरी वेगळें करपाक जाय। आपणाक ही वाट धरपाची ना, आपणाक वेगळी वाट धरपाक जाय। हो विचार जेन्ना ह्या चिंकीच्या तकलेन येता तेन्नाच्यान ताजें जग बदलता, ताजें विश्व विशाल जाता। हे म्हाका ह्या पुस्तकांतल्यान घालपाक जाय आशिल्लें। म्हाका भुरग्यांक सांगूंक जाय, म्हाका खंयच्याय मनशाक सांगूंक जाय की अशें न्ही की तुमी वाडत आयले म्हणून अशीच तुमचो एंड जातलो ना। तुमी आज जर तुमच्या विचारांनी बदल हाडले आनी ते विचार घेवन तुमी जर फुडें गेले जाल्यार तुमचेंय जग बदलतलें। हें हांव ह्या पुस्तकांतल्यान सांगूंक सोदतालें। आनी म्हाका दिसता लोकांक मानलेंय बी तें, आनी त्या खातीरूच तांणी हो एवॉर्ड म्हाका दिलो काय, हो म्हाका अशें म्हजें एक मत आसा।